बेतूल हांच्या प्रस्तावित रहिवाशान हब आणि एरोस्पोर्ट्स प्रकल्पाक थळाव्या रहिवाशांचो खर विरोध जाला। गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान ह्या प्रकल्पा खातीर स्काय डायव्हिंग एडव्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेडाक मान्यताय दिल्या, पण गांवकारांचो दावो आसा की तांचो सल्लो घेतलो ना आणि फक्त दिसाळ्यांतल्यान अहवालावरवीं हे विशीं कळ्ळे, ताका लागून संतोष वाडला। हालींच जाल्ल्या ग्रामसभेत गांवान ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी ठराव संबंध करून मुख्यमंत्र्याकडेन निवेदन धाडले, पण आतां मेरेन कसलोच प्रतिसाद मेळोंक ना अशें उपसरपंच डॉमोस्को डिसिल्वा हांणी सांगले। आयपीबीन प्रकल्पा खातीर 3000 केव्हीपी वीज आणि सुमार 3 केएलडी उदका पुरवणेची शिफारीश केल्या उपरांत हुस्को आनीक वाडला। थळाव्याक संभाव्य पर्यावरणीय लुकसाण आणि मुळाव्या साधन सुविधांचेर तणाव येवपाची भिरांत आसा। तुमच्या पंचायत एरियेन एरोस्पोर्ट्स आनी एविएशन एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, तेजेर कशें कितें आसा तुमचो पंचायतीचो स्टँड? आतां एविएशन हब आनी ड्रोन मॅन्युफॅक्चरींग हॉस्पिटलीन म्हणटा ते आमकां आयज पासून कांयच खबर ना। आमी फकत ते पत्रांचेर वाचलां ना म्हण सरकाराच्यान आमकां कांयच येवंक ना म्हण प्रोजेक्ट कितें आहा तो एक्सप्लेन करूंक ना पंचायतीक कांय सांगलो ना लोकांक कॉन्फिडन्सान गेलो। पण तरी पूण हे आमी पेपराचेर येत ते वाचून आमी एक ग्रामसभा घेतली आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें अशें अशें जावपाच्यो शक्ती आसा ही अशें दिसता। तेच म्हळ्यार लोकांनी आनी ग्रामसभेक अलॉंग विथ द पंचायत टोटल आमी ओपोज केला, आमी हाचेर विरोध आसा। पयलीं सद्याक ही जागा आहा त्या जाग्याचेर इट्स अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आनी इट इज अ रिचार्जींग झोन फॉर द ग्रावंड वॉटर। ते लॅटरायट सर्फेस आहा ती आनी पयलोय आमी हाचेर ही जमीन पिड्या करपाक कोणी पिड्या करमा हाचेर विरोध करीत आसा आनी हाचेर आमी कांय येवपाकूय दिवपा ना। जेन्ना लोकां नाका तेन्ना सरकारांनी मानून घेवपाचें, लोकां नाका जाल्यार तें करप ना। पण सरकारा अशें दिसलां की जमीन कशी हडप करपाची हें सरकाराचो विचार आहा अशें दिसता। ना जाल्यार तर हो विचार नाशिल्लो जाल्यार सरकार पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायती पयलीं सांगता आसलो हिंग कितें करपाचो। आनी अशें लागता की आयपीबी म्हणटा ती एक व्हेहिकल जाल्या गव्हर्मेंटाक फकत जमणी हडप करपाच्यो। आयज एक पंचायतीन कितें कन्स्ट्रक्शन केलें ऑक्युपन्सी कतरी टॅक्स चालू जाता, पण आमचे हिंगा असो एक प्रकार जाल्लो आसा ओएनजीसीन आयपीबी अंडर कन्वेन्शन सेंटर बांदलें। कन्वेन्शन सेंटर बांदून इनॉग्रेशन जावन सगळें जालें, पण आयज पासून पंचायतीचे ड्यूज आहा त्या एक ड्यूज पावना। आनी हिंगाय अशें दिसता की गव्हर्मेंट सरकाराचो असो विचार आहा हिंगा सगळें हडप करून आपण हावपाचो, आपण सुसेगाद वचपाचो, लोकां त्रासांक घालपाचो। आमचे पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर आसा, कित्याक आमी आज मुद्द्याचेर लोकांक कितें जबाब दिवपाक आमी शकना, कित्याक आमकां कांय म्हायती ना। आनी हे प्रोजेक्टाचो कितें इफेक्ट जातलो तोय सांगपाक आमी आतां पेपराचेर वाचूनच ताजेरूच कळना ना म्हण आमकां पंचायतीक कांयच सांगलो ना आनी कांयच खबर ना। तरी पूण आमी आतां आयपीबीक मेमोरेंडम धाडला, तसोच सीएमाक धाडला, खासदाराक धाडला आनी एमएलएक धाडला। तसोच एमएलएन हो मुद्दो जो आमी सांगलो तेन्ना एमएलएन हो विधानसभेकूय घेतलो, पूण सरकाराक दिसलो ना की आमी हो लोकांक सांगचो, पंचायतीक सांगचो हो प्रोजेक्ट कितें तो। आयज पासून आमकां सरकाराच्यान जाप येना कसली तरी पूण हांव तुमचे मिडिया माध्यमान मागता, सरकाराक रिक्वेस्ट करता हो प्रोजेक्ट पयलीं कितें तो लोकांक एक्सप्लेन करचो आनी लोकांक जाय जाल्यार फुडें वयचें। जेन्ना लोक सरकार आयज गोंया अशी एक चर्चा चल्ल्या वयता थिंगा ओपोज करता, ओपोज कित्याक जाता? सरकार लोकांक कांय सांगना, फकत लोकांच्या माथ्यार हाडून थापपाक येता। ताका लागून हांव विनंती करता सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोजेक्ट हांगाचो बंद करचो। तेन्ना आमचे जे व्यू आशिल्ले ते असेंब्लीकूय मांडले। सो सरकार कितें करता थ्रू आयपीबी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा हाडल्यान हे सगळे प्रकल्प हाडटा। लोकांले कन्सेंट नासतना ग्रामसभेचे लोकां विलेज पंचायत लोकांचे म्हणजे जे विलेजाचे तांकां कांय खबर ना कितें करता आनी एप्रूव करता आनी मागीर लोकांक तकले थापता। हे शेअर जावपाक जायना। सो वी हॅव इनफॅक्ट वी हॅव अपोज्ड आमगेल्या आमदार नात्यान प्लस विलेज पंचायत कानागिनी बेतूल आमगेली हे नाकेरी बेतूल दे हॅव ऑल्सो हॅव अपोज इट। ते स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फायल केलें। सिग्नेचर कॅम्पेनूय चालू आहा।
आनी अशें जावपाक ना हांव म्हणटा आमगे केपें वो नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट बट एनीवेर इन गोवा कसलोय तरी प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा तें पयलीं लोकांक हाडपाक दाखोवपाक जाय लोकां बाबान सोजमावपाक जाय दीस आर द बेनिफिट्स वॉट एवर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस कोले सांगपाक जाय तुमकां जाय तशें करून सरकार तुम पावर आहा म्हणटा कितें हाडले कोतले लोकां तकलेर घातले will be against it and whatever it is समज जर बरें आहा then let government come and explain to the people of कानागिनी आमगेले बेतून लागीं तुमकां खबर आसा तितून कितें कितें येता तें आमकां सांगलां इट इज अ स्काय डायव्हिंग सम फेसिलिटी म्हणून आमकां अजून प्रोजेक्टाच्या बद्दल काय ना बट ओवरऑल आयकल त्या प्रमाणे आनी ड्रोन सम युनिट मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट यू वॉन्ट टू प्रपोज देर सो दिस आर द ओनली थिंग आमकां दाखयलें सांगिल्लें पण आमकां कळटा कशें आमदार येना तर आमकां आनी पंचायत हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन न्हू आमकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आसलें तेन्ना आमी लोकांक सांगपाक शकताले तुमकां जाय तशें करून करतले आनी लोक आयकता म्हण आज तुमकां खबर आहा सरकार हे बॅकफुटार आसा जे जे प्रकल्प सरकार लोकां विरोध हाडाय ते सगळ्या लोकांक बळ म्हणून ऑब्जेक्ट करून पोतूर फाटी गेले तशेंच समज इफ इट इज नॉट देर इन फेवर ऑफ आवर विलेजस आमगे केपकारांचे गोंयचे इन जनरल वी वील ओपोज इट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.